रूच येयली न्हय पोवन तर आमकां गोंयकारांक जेन्ना भूक लागता तेन्ना ह्योच गजाली याद येता. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंयची नारी सगळ्यांचेर बारी ह्या कार्यावळीन. तर ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतसून आमी वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे कितें हें जाणून घेता. तर आयज आमी अशीच एक मोटिवेटिंग वुमन जी मनिजास होममेड प्रोडक्ट हाची ओनर जावन आसा मनिजा तिलवे. हिणी गोंयचे पारंपारीक स्वाद सांबाळून दवरला. तर तिचे कडेन भासाभास करया आणि जाणून घेवया की तिका कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडले किंवा तिची जर्नी कशी स्टार्ट जाली आणि तिका कसले अडचणी येयले हो बिझनस सुरू करपाक. चला तर तिका मेळया आणि ही खाणा करच्या फाटीं गुपीत कितें आसा हें जाणून घेवया. देवबान माझ्या घरात तुझे स्वागत. थँक्यू. मॅम आम्ही आयकलां तुम्ही होममेड प्रोडक्ट सोडून कल्चरल जे इव्हेंट्स असतात तितूनय पार्टिसिपेट करता आणि हांवें ह्यो खुबश्यो ट्रॉफीज पळयला. सो हे कसले ट्रॉफीज म्हाका सांगता तुमी? हय. सो आमचे पयलीं म्हटल्यार कलंगूट मिसीस कलंगूट हो इव्हेंट जाल्लो. तातूंत हांवें पार्टिसिपेट केल्ले आणि फर्स्ट रनर अप हे ताज मेळिल्लो. मागीर आमचे कांदोळे मिसीस कांदोलीम जाले. तातूंत पार्टिसिपेट करून हांव जिखलेले आसा आणि गेल्या वर्सा आमचे सुपर मॉम जाला. तातूंत हांव थर्ड रनर अप म्हणून येयल्ले आसा. सो खंय हांव इंडिव्हिज्युअल पार्टिसिपेट करता पळय तातूंतय हांव जिखून येता आणि त्याच बरोबर हांव कल्चरलूय प्रोग्रामांनी पार्टिसिपेट जाता. जशें की फुगडी, डान्स, धालो अशे सगळ्या दिंडी सगळ्या प्रोग्रामांनी पार्टिसिपेट जाता. तितून म्हाज्या बरोबर 10 बायलांक घेवन हांव फुडें सरता आणि जे जितून पार्टिसिपेट जाता पळय तेतून आमी जिखूनच येता. ओके, कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. खरेंच खूप इन्स्पायरींग आसा तुमची स्टोरी. पयलीं म्हणजे येवकार तुमकां आमच्या ह्या कार्यावळीन. म्हाका सांगा तुमची जर्नी कशी स्टार्ट जाली एज वुमन एंटरप्रेन्युअर म्हणून? नमस्कार, हांव सौ मनिजा प्रशांत तिलवे. सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका ल्हानपणा पासूनच नवीन नवीन पदार्थ करपाची आवड आसली. रोखडेंच म्हाजें शिक्षण जालें आनी रोखडेंच म्हाजें लग्न ठरलें. सो कांदोळी गांवांत हांव सून म्हणून येयलें आनी म्हाज्या मनान म्हाजें जें स्वप्न आसलें पळय तें परतून परतून म्हाका जागयतालें. सो तूं कितें तरी करूं शकता कर. रोखडीच भुरगीं जालीं, सो भुरगीं ल्हान आसलीं त्या कारणान हांव भायर वचूं शकनासलें. सो हांवें घरांतसूनच ते बारीक बारीक होममेड प्रोडक्ट करपाक अशी म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली. सो एक्चुअली म्हणजे जेन्ना तुमी स्टार्ट केलें फ्रॉम म्हणजे बारीक ऑर्डरांसून बल्कांनी ऑर्डर घेतले, एक्चुअल बिझनस कसो स्टार्ट केलो? एक्चुअल बिझनस म्हणजे हांव जे प्रोडक्ट करतालें पळय ते मोबायलाचेर स्टेटस घालतालें. सो लोकांच्यो ऑर्डरी येताल्यो आनी लोकांचे म्हाका मागीर फोनूय येताले. जे म्हाका फोन येताले अशे की अमके कडले प्रोडक्ट हांवें खाल्लो सो म्हाका ते आवडले आनी म्हाका ऑर्डर दिवपाक जाय अशें. आनी आमचो सेल्फ हेल्प ग्रुपूय आसा प्लस विवो विलेज ऑर्गनायझेशन. तातूंतय तेचेर हांव सेक्रेटरी ह्या पदाचेर काम करता. सो तातूंत आमकां आमच्या पंचायतीन आमकां शॉप दिला. ताचेर हांव प्रोडक्ट्स म्हाजे दवरता आमचे. सो तातूंतय बरो रिस्पॉन्स येता आनी आमचे एक्झिबिशनूय करता हांव मोल्दी गोवान, लोक उत्सव, सारस. सो थंयसर सुद्दां कस्टमर अशे आसात की एकदां जो प्रोडक्ट खाल्ले न्हू ते परतून व्हरपाक येतात आनी प्लस आपल्या फॅमिलीक फ्रेंडाक बीन सांगता. सो अशे म्हाजे प्रोडक्ट्स हे सगळो बिझनस वाडलो. आतां बिझनस म्हटल्यार एज वुमन खुबशे चॅलेंजीस येता. सो तुमकां कितें चॅलेंजीस येयले फायनान्शियली किंवा फॅमिली कडल्यान ऑर चॅलेंजीस येयले आनी तुमी कशे ओवरकम केले तेंकां? सांगपाचें म्हटल्यार चॅलेंजीस तशे म्हाका व्हडलेशे येवंक ना. येयल्या पूण ते दिसूंक ना म्हाका येयल्या कशें. कित्याक म्हाजो जे मिस्टर आसा म्हजे लायफ पार्टनर सो म्हाज्या बरोबर ते सारके बरोबर आसात आनी म्हाका फूल सपोर्ट करतात ते. हय. तर आमी तिच्या बद्दल जाणून घेतले. आता ती खंय आपलं हे आसता प्रोडक्ट आसता ते खंय करता ते आमी पळोवया. यो बाय तुका दाखयता हांव खंय म्हाजे प्रोडक्ट करता आणि कशें करता पळय ते. यो बाय हांव तुका दाखयता आतां कशें हांव करता पळय ते हायजीन मेंटेन करून.
जशे आमी आमच्या भुरग्यांक खावपाक दिता पळय तशेंच हांव भायल्या लोकांक कस्टमरांक म्हाज्या सुद्दां तशेंच प्रोडक्ट सर्व करता. आणि आमकां ताज्यानूय ट्रेनिंग दिल्या हायजीन मेंटेन करपाचे, फूड सेफ्टी. सो ही ज्वेलरी बीन सगळी काडची असता. आता हे असे कॅप घातले पळय, आता हांव माझे हात स्वच्छ धुवून घेता. हे आता तुमकां जे करून दाखयतले पळय हांव ते प्रोटीन असे प्रोडक्ट आसा हो प्रोटीन, विटामिन, आयर्न सगळे आसा भितर. सो तेचे नाव आसा मल्टीग्रेन लाडू आसा. सगळे ग्रेन्स 10 तरेचे ग्रेन्स भितर मिक्स आसा आणि ऑर्गॅनिक गॉड यूज केला. सो हितून ग्रेन जे आसा ते 10 तरेचे ग्रेन आसा, जी बाजरी आसा, मिलेट्साचे, नाचणी आसा, तांदूळ आसा, गहू आसा, मूग आसा, हरभरे आसा, सो मेथी आसा, पीनट आसा, सफेद तीळ आसा, वेलची आसा. असे प्रोटीन असे लाडू हे सगळ्या भुरग्यांक सुद्धा हेल्दी आणि बरे आसा. सो आता हे जाल्ले आसा. आम्ही हे उतरूया. हातून पावडर घालून घेऊया. हे जे लाडू आसा पळय ते 2-3 प्रकारचे करू शकता आम्ही. होय, हे मिक्सरार बारीक वाटून गोड घालून मिक्स करून करपाक जाता. आणि प्युअर घीनूय करपाक जाता. जशी कस्टमरांची रिक्वायरमेंट असता, ऑर्डरी असता त्या प्रमाणे हांव तशें करता. सादे तुपाचे जाता, सादे लाडू जाता, प्युअर घीचे जाता, तशें मागीर रेटी असता न्ही. सो आजकाल लोकांक कशें बरेच जाय न्ही हेल्दी. हय, हे आता कितले दीस आम्ही स्टोर करू शकता? हे लाडू फक्त 5 दीस स्टोर करू शकता. जे आम्ही ग्राइंड मिक्सराचेर करता पळय ते 20-22 दीस कितें जायना. सो प्युअर घीन करतले पळय ते लाडू 15-22 दीस म्हयनोभर खाय जायना. सो जशें हांव करता तशेंच कस्टमरांक सांगताय बीन की हे कितले दीस टिकतले पळय ते. हे लाडू न्हू ग्लोव्स घालून बरे जायना. सो तेका लागून हांवेन हात स्वच्छ धुतल्या आणि हे लाडू करपाक घेतल्या. हांव जे स्टॉलाक एक्झिबिशनाक स्टॉल्स लायता पळय तेन्ना हांव हे डेली थोडे प्रोडक्ट्स करता. सकाळचे करता आणि सांजचे ते खपता, म्हणजे जास्त करिना. हय, 5 पॅकेट्स अशीच करता. आणि टेस्टिंगाकूय दवरता. सो लोकांनी घरा व्हरोन म्हणपाक नाका की हे बरे ना, बरे जावंक ना म्हणून. सो टेस्ट करता आणि लोक 2-2 पॅकेट्स वांगडाच घेता. सो तुमकां जेन्ना बल्कांनी ऑर्डर येता तेन्ना तुमी ते ऑर्डरीज खंय करतात? सो माझे किचन आसा सेपरेट ऑर्डरीज व्हडले करपाचे, पण थंय मातशें काम चालू आसा क्लिनिंगाचे. सो तेका लागून एक 4-5 दीस सध्या बंद आसा. सो जेन्ना तुमी बल्कांनी ऑर्डर करता एकट्यान काय करपाक जावचें ना बल्कांनी ऑर्डर. सो जशें म्हाका कळ्ळा की तुमी जी बायलां आसा, हाऊसवाईफ्स आसा किंवा जॉबलेस जी बायलां आसा तांकांय तुमी हे करता, प्रोवायड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज प्रोवायड करता पूण सशक्त जावपा खातीर. सो ते कशें कितें? बाय बस. सो म्हाज्या अंडर 10 बायलां काम करता, जेंका घरान रोजगार जास्त तेंचे घर चलना, तेंचे कडेन कमी
आपले जरी कितें करचें अशें तांकां दिसता पळय ते बायलांक हांवेन म्हाज्या कडेन कामाक दवरल्या आनी तेंचे बरें आतां घर चलता आनी बरें म्हणटात ती. ओके. तुमच्याकडे जी बायलां कामाक येता तांच्या जिविताचेर कितें परिणाम जाला तुमच्याकडे काम करून? सो म्हाज्या कडेन जी काम करता पळय ती म्हाज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांतलीच बायलां आसा कळ्ळें. आनी जेंकां रोजगार नासलो पळय सो तेंकां आतां खरेंच घर चलपाक तेंकां मदत जाल्या. हय, मदत जाल्या. सो तुमकां जे बल्कांनी ऑर्डर येता आमी जर कितें करीत 4 जाणां खातीर जाल्यार ते भलतेंच कितें तरी जाता. सो जे तुमकां बल्कांनी व्हडले व्हडले ऑर्डर्स येता तेन्ना तुमी गोवन ऑथेंटीक जी टेस्ट आसा ती कशी सांबाळून दवरता? सो हांव पळय जे थोडे क्वॉन्टिटीन करता पळय ते म्हाज्या कडेन सगळे मेजरमेंट सगळे बरयल्ले आसा आनी तशेंच हांव ते जास्त क्वॉन्टिटीन सगळे तशेंच वापरता तशेंच मेजरमेंट घेता आनी जे सामान सुद्दां आसता पळय ते हांव बरेंच यूज करता. ऑर्गेनीक गॉड यूज करता, प्युअर घी यूज करता. त्या प्रमाणे ते सगळे टेस्ट मागीर डिफरंट जायना सो सेम टेस्ट येता. इनिशियली तुमी कितले प्रोडक्ट्स करताले आनी आतां ऍड करून कितले प्रोडक्ट्स करतात? पयली स्टार्ट म्हणजे एक 4-5 आयटम्स करताले हांव. एक लाडू, चकरी म्हण शेव. सो जशे एक्झिबिशनाक गेले तशे लोकांक थोडेच प्रॉडक्ट दिसताले न्हू तूं हे कित्याक करिना ते कित्याक करिना अशे म्हाका कस्टमर्स विचारताले. सो तशे हांवेन वाडयले आनी आमची चवथ दिवाळी आसा पळय तेन्ना सारके बिजी आसता हांव. म्हाका जेवपाक सुद्दां टायम नासता इतले बिजी आसता आनी ऑर्डरी आसता म्हाका. सो अशा प्रकारे हांवेन हे प्रॉडक्ट्स वाडयले आनी आतां पुरणपोळी सद्याक एक 6-7 म्हयने जाले हांव पुरणपोळीचे बिझनस पुरणपोळी एड केला भितर. आतां सद्या देवळांनी बर्थडेक म्हण अशे रिफ्रेशमेंटाक पुरणपोळी हो हे आयटम्स खूब चलता. सो तो आयटम्स आनी एड केला आनी आतां पर्यंत म्हाज्या कडेन सद्या 20 आयटम्स तरी हांव करता. तुमच्या नदरेन सक्सेसाची परिभाषा म्हटल्यार कितें? पयशे कमोवप, बायलांक सशक्त करप किंवा गोवन जी टेस्ट आसा रूच आसा ती सांबाळून दवरप? पयशे कमोवप हे तर न्हयच. गोंयची आमची टेस्ट टिकून दवरप आनी बायलांक सशक्त करप हो म्हाजो मोटीव आसा. जशें हांवेन म्हाजें नांव कमयलां पळय तशेंच म्हाका दिसता प्रत्येक बायलेन आपल्या पांयाचेर उबें रावचें. प्रत्येक बायले कडेन कितें कसली ना कसली तरी कला आसता. ती कला तेणी आपुली दाबून दवरची न्हय तर आपल्या पांयार तेणी उबें रावचें आनी आपली कला सगळ्यां समोर हाडपाची अशें म्हाका दिसता. आतां जी बायलां आसा हाऊसवाईफ्स आसा किंवा जॉबलेस जी आसा जेंच्या कडेन कांय ना करपाक सो तेंकां तुमी कितें मेसेज दिवंक सोदता की तेंच्यांनी भायर येवन काम करचें कितें मेसेज दिवंक सोदता? हांव एक होममेकर आसून घर सांबाळून म्हाजो बिझनस करूं शकता तर जी घर बसल्या त्या बायलांक हांव सांगूं शकता की तेंच्या कडेन जी कला आसा पळय ती तेंच्यांनी आपली भायर येवन आपली जिद्द दाखोवन ती करची आनी आपल्या पांयार उबें रावचें. तर हे आसले मनिजा तिलवे जेंच्यांनी आमकां खुबश्यो काणयो सांगल्यो खूब मोटिवेटींग वुमन एम्पावरमेंटाच्यो काणयो सांगल्यो आनी ती कशी बायलांक फुडें काडटा आनी सशक्त करता आनी तिणी स्वता हो बिझनस उबारला आनी फक्त एकटीच न्हय तर ती आपल्या वांगडा 10 बायलांक घेवन चलता. सगळ्या बायलांक तिणी एक नवी दिशा दाखयला, मोटिवेट केला, स्वताच्या पांयार उबें रावपाक तांकां मोटिवेट केला आनी एक नवी दिशा दाखयला. तर अशेच मोटिवेटींग काणयो पळोवपाक पळयत रावात गोंयकारपण. बाय, थँक्यू तुका. गोंयची नारी सगळ्यांचेर भारी. म्हाका ही अपॉर्च्युनिटी तुमी दिल्या बद्दल हांव तुमचे आनी तुमच्या टिमीचे मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. हाय, थँक्यू. अशी म्हाजी ही घट अशी फ्रेंडां आसा. सो आमचे हे आरोही आसा, गौरी यो हे गौरी आसा आनी हेच्या पेक्षा म्हाजी क्लोज फ्रेंडां आसा. सो म्हाका सदांच मोटिवेट करता. आमचे जनिता तिका हांव शाणी म्हणटा. जनिता शिरोडकर तेची भुरगीं जी हांव येता कॉम्पिटिशनांनी पार्टिसिपेट घेता मिसीस कांदोलिंबी सगळ्याक म्हाका ती रेडी करता. तितून डान्स आसता कितें आसता एक्टिविटीज तातूंत म्हाका ती हेल्प करता. आमची लता मॅडम तेणीनूय म्हाका खूब हेल्प केला. सो आमचे विनय आसा, अनन्या आसा, रिमा आसा. सो अशी खुबशी म्हाजी क्लोज सारकी फ्रेंडां आसा जी केन्नाय हांव तेंकां आफोव आनी कितेंय हेल्प मागोव ती केन्नाच ना म्हणिना. थँक्यू सगळ्यांक.
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.